म्हादय संदर्भात केंद्रान स्थापन केल्ली प्रवाह समिती 4 ते 7 जुलय मजगती गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या न्हंयची पळोवणी करतले। म्हादयचे उदक घुंवडावन ते मलप्रभेंतल्यान परते कर्नाटकात कशें व्हेला हे गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवाह समितीच्या सदस्यांक दाखोवन दिवपाक जाय अशें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार सांगता। आयकयात। सर आता प्रवाहाची मिटींग जाल्या आणि फाल्यांच्यान त्यांचे इन्स्पेक्शन जे आसा ते सुरू जातले। सो प्रवाहाची म्हादयी बद्दल सर तुमकां कितें दिसता? कितें म्हणजे त्यांची पळोवणी केल्या उपरांत कितें डिसिजन जातले किंवा कितें तेंचो फुडलो स्टेप आसतलो? कशें आसा न्हू, प्रवाह जे आसा प्राधिकरण, म्हादय प्राधिकरण तेंची जे सदस्य आसा अध्यक्ष सकट ते सगळे जाण त्या म्हादयच्या खोऱ्याची पळोवणी करताले आणि मागीर कळसा, भंडुरा हे जे प्रकल्प आसा त्या वाठाराक सुद्धा भेट दिताले। पूण कशें आसा न्हू, गोंय सरकारान त्या प्रवाहाच्या प्राधिकरणाक व्यवस्थितपणान कशा पद्धतीन कणकुंबी हांगाचे उदक जे आसा ते वळोवन मलप्रभेच्या पात्रान व्हरता हे दाखोवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय। हे तेंच्या लक्षांत जर हाडून दिले जाल्यार हे प्राधिकरण कांय प्रमाणात तेची दखल घेवंक येता। आता कशें जाल्लें आसा की हो विशय जो आसा हो कर्नाटक परते परते न्याय प्रविश्ट आसा अशें सांगता आणि दुसरे वटेन आपूण प्रधानमंत्र्या कडेन वयता आणि थंयसर वचोन आपणाक कशा पद्धतीन पर्यावरणीय आणि वन्यजीवाच्या दृष्टिकोनांतल्यान दाखले मेळटले हेच्या खातीर दबाव तंत्र वापरता। म्हणजे कर्नाटकाची जी नीती आसा न्हू ही ह्या प्रश्नार साथ ना आणि तेंच्यांनी ह्या प्रवाहाच्या पळोवणेक पुराय तरेन विरोध केल्लो आसा। आता जेन्ना हो विशय प्राधिकरणा कडेन आसा, प्राधिकरण आता जो निवाडो दिल्लो आसा 2018 तेची अंमलबजावणी आसा ती करपाच्या नदरेंतल्यान पळयताले। आता आमी आमचो म्हणजे याचिका ज्यो आसा ह्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालयान आसा। तेंचेर जो पर्यंत सुनावणी जायना आणि त्या हेतून त्या सुनावणीच्या वेळार गोंय सरकार व्यवस्थितपणान आमची जर बाजू मांडिना जाल्यार ह्या प्रश्नाचेर बरेच नुकसान जावपाची शक्यता आसा। ओके. सर तुमी बीन तेंचे बरोबर वयतले बीन म्हणजे पळोवणी करपा खातीर म्हणजे ते कशें कितें आता करतात? कशें आसा की हांव काय त्या हातून अधिकृत सहभागी जावचो ना, पूण ह्या सगळ्या गजालींचेर नदर दवरपाचो यत्न जर आसत तो हांव म्हाज्या यंत्रणे मार्फत करतलों। कारण ती जी बैठक आसा आणि पळोवणी आसा ही केवळ ते सदस्य आसा तेंच्या खातीर मर्यादीत आसा।